Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. येता त्या 5 तारखेक वॅक्सिनेशनचे प्रोग्राम व सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही स्पेशल कॅम्प दवरलेले आसा. ज्यांच्यानी आपलो दुसरो डोस घेऊन 9 महिने पुराय जाले तांच्यांनी वचून आपलो बुस्टर डोस घेवचो. 60 वर्सां वयले फ्रंटलाइन वर्कर्स तुमी सुद्दां येता भितर, हेल्थ वर्कर येता, फ्रंटलाइन वर्कर या सगळ्या जाणांनी आपलो येता त्या 5 तारखे दिसा आयतारा आपलो बुस्टर डोस मुद्दामून वचून आमच्या नियर बाय प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर घेवचो. सगळी कडेन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. मुद्दामून तुम्ही सगळ्यांनी हाजो खूब मोठो अवेअरनेस करचो, कारण बुस्टर डोस घेवपाची तितकीच गरज आसा. जेका दुसरो डोस घेवन 9 महिने पुराय जाले तांणी बुस्टर डोस घेवचो. कोणी पयलो डोस घेवना जाल्यार तांणी पयलो डोस घेवचो. कोणाचो सेकंड डोस उरला जाल्यार सेकंड डोस घेवचो. परत एकदा सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जागृताय करपाची गरज आसा. वॅक्सिनेशन हे कंपल्सरी आसा. वॅक्सिनेशन सगळ्यांनी मातशें घेवचें ही रिक्वेस्ट. आज आमच्याकडे कदाचित एक 200-217 पेशंट्स कदाचित वाढू शकता. आम्ही पळयता की 5 राज्यांत वाडपाचो ट्रेंड दाखयता, पण आम्ही सगळ्यांनी सेफ रावपाची गरज आसा. आयज तुमकां सगळ्या माझे भाव भयण, आमचे सगळे ज्येष्ठ असे सिटिझन्स आनी सिनियर सिटिझन्स, तुमकां इतलीच विनंती की केन्नाय कितें आयल्यार काल हांवें पळयलां की केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सेक्रेटरी हेल्थान सांगला की टेस्टिंग करपाची गरज आसा. म्हणून केन्नाय कसले तरेचे सिम्पटम्स, कोल्ड केन्ना सिम्पटम्स येना, पण तुमकां एक विचित्र अशें फिलींग जालेले, बॉडी दुखपाक लागली आनी वेगळ्या तरेचे सिम्पटम्स येवंक लागले, जे नवे आमचे व्हेरियंट्स येवंक लागल्या. तुम्ही फक्त कोविड टेस्ट करपाक काय हरकत ना. आयजचे दिसा आयज तुम्ही स्वतः सेल्फ टेस्टिंग करू शकता. आनी सादी गोष्ट, आयज सेल्फ टेस्टिंग बी योग्य आहा. ते सेल्फ टेस्टिंगाचे किट हांवें स्वता वापरल्या आनी हेच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही वापर करून तुमकां सेफ, प्रत्येक मनीस सेफ रावपाची गरज आसा.